गोंयान दोतोर प्रमोद सावंताच्या मुखेलपणा सकयल सत्तेचेर आशिल्ल्या भाजप सरकारान गोंय हागणदारी मुक्त केल्ल्याचें जाहीर केलां. प्रत्यक्षांत मात अजूनय गोंयान उघड्याचेरच विधी करतात. सरकारान गोंय राज्य हागणदारी मुक्त केल्ल्याचें जाहीर हालींच केलां. हे करतना राज्यांतल्या पंचायत आनी नगरपालिके कडेन तांचो वाठार हागणदारी मुक्त केल्ल्याचें प्रमाणपत्र मुखेलमंत्री कार्यालयान घेतलां. गोंयान अजूनय उघड्याचेर विधी करतात तें पळयल्यार गोंय हागणदारी मुक्त जाल्ल्याची घोशणा कागदाचेरच अशेंच दिसता. मुरगांव म्हालान आशिल्ल्या दर्यादेग वाठारांत रावपी लोक अजूनय उघड्याचेरच विधी करतात. मुरगांवानच न्ही, तशें पळयल्यार गोंयान चडशे कडेन असोच प्रकार चालू आसा. मुरगांव पालिकेन मुरगांवान उक्त्याचेर विधी करप बंद जावचें म्हूण सगळे कडेन संडास दिल्यात. ह्या संबंदान मुरगांव पालिकेचो नगराध्यक्ष नंदादीप रावताक आमच्या पत्रकारान विचारले तेन्ना नगराध्यक्ष कितें सांगता तें तुमीच पळयात. माझ्या 25 वॉर्डांनी आमी ODF फ्री डिक्लेअर केला. सगळ्या वॉर्डांनी आमी टॉयलेट्स अवेलेबल केल्या. कम्युनिटी टॉयलेट्स जावं तर घराघरांनी समज टॉयलेट जाय जाल्यार 50 लाखाचे आमी टॉयलेट्स अवेलेबल केल्या. तशेंच पब्लीक टॉयलेटाचेंय काम चालू आहा सगळ्या वॉर्डांनी आनी 25 कावन्सिलरांनी इन रायटींग दिलां की ODF फ्री म्हणून आमचे वास्को. कितें सर्वे बीन मेसेज? हय, लास्ट टायम दिल्लीच्यान सर्वे जाले ODF खातीर आनी तेंच्यांनी फूल वास्को इन्स्पेक्ट केलें. तरी सुद्दां तेंच्यांनी डिक्लेअर केले वास्को ODF फ्री म्हणून. तरी सुद्दां खंय तरी लोक आजून बिचार वयतात, बायणा बिचार, खारेवाडार बिचार. तेका लागून आमी आमची टीम घातलेली आहा, म्युनिसिपल टीम, इवन पुलीस आमकां हेल्प करतात. तेका लागून म्हाका दिसता ODF आमी फ्री जालेले आहा, तरी सुद्दां लोकांक हॅबीट पडल्या कारणान ते लोक अजुनूय थोडे तरी करतात, ते आमी क्लीन करतले. उक्त्याचेर विधी करप बरें न्ही. सरकारान गोंय हागणदारी मुक्त जाल्ल्याचें जाहीर केलां ही बरी गजाल. मात लोकांक तांच्यो विधी करपा खातीर वेवस्था अजून केल्ली ना. ती पयलीं करुनी. ODF केलं तो एकदम बरें केलां, पूण म्हाज्या वॉर्डान कंट्रोल करपा जायना. बिकॉज हाफ ऑफ द वॉर्ड इज स्लम एरिया आनी आख्खे फिशींग डॉकाचे सगळे मानाई बिचारूच म्हणजे बीच यूज करतात. आनी पयलीं म्हणल्यार आमचे टॉयलेट आहाय ते रिपेर करचे. सद्या एक जालोलो आहा म्हाजो आनी 2 उरले, ते बरे भाशेन जावनी आनी मागीर तांकां कितें पनिशमेंट पेनल्टी आहा ती दिवची. पयले दिवन ते भाशेन हॅरेसमेंट करप न्हू. पयले सगळें टॉयलेट वेवस्थान जावन दी, सगळो प्रोसिजर बरे भाशेन जावन दी. कित्याक हो एक बरो कॉज गव्हर्मेंटान हो बरें बरो कॉज काडला. कित्याक भुरगीं बायलो ह्या झाडांनी बसता ते आमकांय चोवपाक बरें दिसना. देखून हें पयलें आमी वेवस्थान बरे भाशेन करया. गोंय सरकारान गोंयान उक्त्याचेर विधी करपाचें बंद जाल्ल्याचें जाहीर केलां. ताचेर कांय समाजसेवकांनी प्रश्न उबो केला. ते म्हणटात सरकारान लोकांक विधी करपा खातीर सोय करिनासतना निर्णय घेतला ती चूक. लोकांक तुमी पयलीं सुविधा दिवपाक जाय, ती टॉयलेट वचपाची आनी टॉयलेट प्रोवायड करपाची. ती दिनासतना लोक 4 दीस तुमी पुलीस लायतले आनी हें करतले आनी मागीर वतले लोकांक धरून मागीर परते लोक थंयच हाकपाक चालू करतले आनी इट वील प्रोसेस वील गो ऑन लायक दॅट ओन्ली. अनलेस तुमी जर तर तांकां प्रॉपर फॅसिलिटी दिना आनी टॉयलेट सारके प्रोवायड करना. ODF डिक्लेअर करून काय फायदो ना. तोंडान बेश्टे डिक्लेअर केलें म्हणून ODF जायना. ODF डिक्लेअर करतले जाल्यार सगळी फॅसिलिटी दिवन ते मॉनिटर करून मागीर ODF डिक्लेअर करपाक जाय.